तुम्ही पदभार सांभाळताना पळयला मंत्री एकमेकाचेर शेरेबाजी करताले ती बरीच कमी जाल्या. कसली वखद दिली तांकां? एक पक्षाच्या विचारधारेन चलपाक, पक्षाच्या शिस्तीन चलपाक तांकां जर म्हणजे काही अडचणी कसल्यो जर आसात त्यो जर सोडोवपाच्यो जर आसात त्यो सगळ्यो आमी सोडून घेतात. सो तातूंत भितर आनी कसले वखद दिवपाची गरज ना. सामकें बरें सांगलें म्हाका की अशें बरें बसयतात, बरें पुरबाय करतात, बापा पुता करतात आनी सोडून घेता मग. काल तरी वखद दिली तें सांगात. प्रत्येक आमदार आसा, मंत्री आसा हो खरोखरच बरे आसात. म्हणजे तांकां त्या त्या गोश्टीची जाण जर करून दिवपाक जाय जाल्यार ती करून दिवंक जाय. बाबा ही तुजी गोश्ट जर ही करनी, ही करपाक जाय जाल्यार ही करात. ती जर जर घेवन मातसो टायम दिवन जर जर बसलो जाल्यार ती निश्चितच जाता. आनी एकंदरीत ते सगळे तशे पार्टीच्या लायनीन हळू बसपाक लागल्यात. केन्ना केन्ना कोणाक थोड्यांक केन्ना उशीर लागता की बाबा ह्या घरान भितर आपूण कसो सामावून घेतला. आमी ते केन्ना केन्ना नवीन व्हंकल सून जेन्ना घरान येता तेन्ना त्या घरान कशी बसपाक थोडो वेळ लागता. हय. आसात ते निवडून आयले नवरे पन्ने जाले. पन्ने जाले सुद्दां आमचे बरोबर सगळे नवरे पन्ने आमचे बरोबर थोडे नवीन आशिल्ले न्ही. हय. तांकां म्हणजे कदाचित ते राजकारणान आसत खूब वर्सां. भारतीय जनता पार्टीच्या विचारशैलीन रोखडोच म्हणजे ते निवडून आयलो म्हणून तीच विचारसरणी हांगा चलचे ना. हांगा वेवस्थितल्यान एक सिस्टम चलता ती सिस्टम एडॉप्ट करची पडटा. मातसो उशीर लागता घडये पण लागता.